माहीत आसा स्टाफाक जीएमसीच्या स्टाफाक लोकांक काडूंक ना आनी नोट काडला नोडल ऑफिसर ऑफ जीएमसी म्हणजे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे. आता हो नोट कितें म्हणटा की सगळ्या स्टाफांनी थंयसर जेवण जेवचें न्हू, थंयचें कांयच खावचें न्हू, कित्याक ते गाड्याकार हो असो आरोप आसा की ते गाड्याकार जे उदक वापरता ते एसटीपीचे ते वेस्ट वॉटर सिवरेज वॉटर आणि जीएमसीचे जे घाण उदक आसा ते घाण उदक हे गाड्याकार यूज करता. तेका लागून तुम्ही थंय वयचे न्हू अशें हेंचें म्हणणें. सो आमी मागणी करता सगळ्यांत पयलीं हे नोट जे आसा हितून जो सिरियसनेस दिश्टी पडटा. मागणी करता प्रधानमंत्र्यान हितून इंटरव्हेन जावन ही कितें हे भानगड हे जाणून घेवचो प्रकार तेणी करचो. गोंयचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांचे कडेन इन्क्वायरी करची की अशें कितें जालें, उदयी जालो हस्तय जालो आनी हो एकंदर प्रकार कितें. हो नोट वाचल्या उपरांत अशें दिसता की जे प्रायवेट बिझनेसमॅन थंय आसा तांकां प्रोमोट करपाक हे नोटिफिकेशन हो नोट तेंच्यांनी काडलेलो आसा. ह्या नोटा वरवीं तांकां गोंयच्या जनतेची चिंता ना, तांकां जे इतर पब्लीक जे पेशंटाचे सोयरे दायरे आसा जावं इतर पब्लीक आसा तेंच्या आरोग्याची काळजी ना. तांकां काळजी ही थंयसर प्रायवेट धंदो करपी जीएमसीच्या आवारान धंदो करपी तेंचो थंयसर मेळपी मिशन टोटल कमिशन हेची चड चिंता आनी हेकाच लागून हे नोटिफिकेशन तेंच्यांनी काल काडले. ह्या एकंदरीत प्रकाराची खोलायेन चवकशी करपाची आमी मागणी करता. गोंयचे मुखेलमंत्री जे स्वता दोतोर आसा तेंच्यांनी ह्या एकंदर प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची. प्रधानमंत्र्यान हस्तक्षेप करचो आनी ह्या प्रकरणाची गोंयच्या आरोग्य मंत्र्याक जाप विचारची. आता ह्या नोटा वरवीं ह्या नोटिफिकेशनाच्या वरवीं दोतोर काकोडकारान FDA जे आसा फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट जे आसा तांकां एक्सपोज केलें. कित्याक हें काम हरशीं तेंचें नोडल ऑफिसराचें हें काम न्हू. आमी विचारूंक सोदता की तुमचे कडेन केन्ना कागाळ येयल्या. हे नोडल ऑफिसर जावं जीएमसीचे इतर जे लोक आसा तेंचे कडेन कितल्यो कागाळी येयल्या की हे जे गाडेकार आसा ते वायट उदक बुरशें उदक वापरता म्हणून अशी कागाळ येयल्या. हे बाबडे फाटलीं कितलींशींच वर्सां थंय धंदो करता. आयज पासून कोण दुयेंत पडोंक ना, आयज पासून कोणाचीच कागाळ ना. हें अचकीत अशें कितें जालें जेच्या वरवीं तुमकां हे नोटिफिकेशन काडचें पडलें काय आनी आयज तें फाटीं घेवचें पडलें. अशें कितें जालें तुमी दाखोवन दिता की गोंयचे FDA काम करिना. दोतोर काकोडकारान ह्या डिपार्टमेंटाक एक्सपोज केल्लें आसा की ते काम करिना. आमी मागणी करता की FDAन आयज सांगचें की फाटल्या 3 म्हयन्यांनी तेंच्यांनी ह्या वाठारान ह्या जीएमसीच्या भायर कितले इन्स्पेक्शनां केली आनी तेचो रिपोर्ट कितें आसलो, तुमचे कडेन कितल्यो कागाळी येयल्या हें तेंच्यांनी गोंयच्या जनते मुखार मांडचें. आतां नोडल ऑफिसर जो आसा तो फक्त तेका चिंता स्टाफाची, तेका हरशी चिंता आसूंक जाय जनतेची. जनतेकूय अशें आव्हान करूंक जाय आसलें की थंय खावं नाका, थंय अशें करूं नाका, थंय बुरशें उदक. पूण तुमचे कडेन ठोस कांय पुरावे नासतना जे गरीब लोक थंयसर धंदो करतात तेंच्या पोटार आड येवपाचें काम तुमी केल्लें आसा. तुमचो भितर चलपी धंदो ज्याच्या वरवीं तुमचें मिशन टोटल कमिशन जावन आसा ते मिशन टोटल कमिशना खातीर तुमी ह्या गरीब लोकांक हे गाड्याकारांक तुमी सतावपाचो हो प्रकार जावन आसा. तुमकां लोकांचेंय पडलेलें ना, तुमकां स्टाफाचेंय पडलेलें ना, तुमकां कोण बुरशें उदक पियेता कोण बुरशें जेवण जेवता हें पडलेलें ना. हें सरकार मिशन टोटल कमिशनार चलपी सरकार हें निर्लज्ज सरकार, हें असंवेदनशील सरकार, हें बेजबाबदार सरकार जावन आसा. जबाबदार जर सरकार आसता जाल्यार ही नोटिफिकेशनां ह्यो असले सर्क्युलर 2-2 येयना.
जेन्ना खंयचोय अधिकारी जबाबदारेन एक नोट काडटा, तो नोट तेच्या नोटाक आधार आसूंक जाय, तेका एक बुनियाद आसपाक जाय, तेका एक बेज आसपाक जाय, तेका स्टडी आसपाक जाय, तेका रिपोर्ट आसपाक जाय. आनी सगळी स्टडी केल्या उपरांत गोंयच्या जनतेची आरोग्य हेल्थ नदरे मुखार दवरून असले नोटिफिकेशन काडूंक जाय. कित्याक हेल्थ इज वेल्थ आनी हेल्थ हें सगळ्यांचेंच हें गरजेचें आसता. तुम्ही जेन्ना असली कर्मां करतात तेन्ना तुमी तुमकांच एक्सपोज करतात, तुमचे सरकाराक एक्सपोज करतात, तुमी FDA डिपार्टमेंटाक एक्सपोज करतात. दाखोवन दिता की हो मंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो थंयसरूय तेजे FDAनूय थंयसरूय लक्ष ना, थंयसरूय कामां सारकी जायना आनी हांगा घुसपागोंदळ करून हांगा लोकांक त्रासान ओडून स्वताचें कमिशन खावपाचो हांगा प्रयत्न जाता. हेंच ह्या वरवीं दिश्टी पडटा. नाल्यार दोतोर काकोडकराचो उदयूय जाता आनी अस्तूय जाता. हें कशें जावंक शकता? 24 वरां भितर दोतोर काकोडकराच्या ह्या नोटिफिकेशनाचो उदयूय जाता आनी अस्तूय जाता. हांव आस्त बाळगितां की दोतोर काकोडकराक कितें तरी सजमता. दोतोर काकोडकार हो एक अधिकारी, जबाबदार अधिकारी. सो अधिकाऱ्यांनी कळसुत्री बावली न जाता जबाबदारीन आपणाचो अधिकार वापरून, आपणाचें गिन्यान वापरून, आपणाचें एड्युकेशन वापरून, आपणाची जबाबदारी सांबाळून असली नोटिफिकेशनां काडपाक जाय. आतां FDA बद्दल जर हे सगळो प्रकार एकंदरीत जर सारको आसा, आमी गृहीत धरुया की जर सारको आसा जाल्यार FDA करता कितें? FDA म्हणजे गोंयची FDA म्हणजे एक घोटाळो जाल्लो आसा, एक स्कॅम जाल्लें आसा. आमी फाटल्या वर्सा तुमच्या साक्षीन, तुमी सगळे मिडियाच्या साक्षीन आमी FDAन गेल्ले आनी त्या वेळार ज्वलंत प्रश्न घेवन गेल्ले की उदकाच्या टाकयेन हे सिवरेज भरतात. हो प्रश्न आमी लावन धरलो. FDAन गेले, इतर खात्यांनी गेले, WRDन गेले, PWDन गेले, तुमी तेका साक्षी आसले. आनी तो पर्यंत हे FDA निद्रिस्त आसले, हांकां कांयच पडलेलें नासलें. आमी सांगलेलें, तो मेरेन हेंच्यांनी कांयच केलें ना. आनी आयज GMC नोडल ऑफिसर हो म्हणटा की हे गाड्याकार सिवरेज उदक वापरता, बुरशें उदक वापरता, GMCचें घाण उदक वापरता आनी ते जेवण आनी चाव इतर खाद्य पदार्थ करता अशें तुमी आयज म्हणटा. अशें म्हणटा जाल्यार ह्या नोडल ऑफिसरान FDA कडेन कागाळ केल्या काय तेची कॉपी जाहीर करची. जर अशें जाता जाल्यार हो सिरियस गंभीर बाब जावन आसा. जरी गंभीर बाब आसा आनी तुमी जेन्ना आरोग्य क्षेत्रा कडेन एक अधिकारी म्हणून आसात तेन्ना तुमी FDA कडेन कागाळ केली. तुमी इतर जे आमचे संस्था आसा, इतर सरकारी दरबारी जे अधिकारी आसा तेंचे कडेन कागाळ केली काय कोण सांगता म्हणून हें नोटिफिकेशन काडलें? कोणाचो धंदो वाडोवपाक तुमी नोटिफिकेशन काडलें? हें दाखोवन दिता की FDA डिपार्टमेंट आनी सरकारी यंत्रणा हेची खिळखिळी जाल्ली आसा. कोणाक कोणाचें पडलेलें ना, कोणाक आरोग्याची चिंता ना. फक्त चिंता आसा ती मिशन टोटल कमिशन. आमी परत परत म्हणटा की हेंची नदर जी आसा ती पयशा कडेन, कमिशना कडेन. कमिशना शिवाय हांकां कांयच पडलेलें ना. GMCन ज्यो इतर सुविधा आयज गरजेच्यो आसा, जावं ती वखदां, थंय वखदां तुमी पळयता, वखदां खुबश्या वेळार पेशंटांक भायली हाडची पडटा. थंयसरूय रॅकेट आसा. जायत्या वेळार थंय लोकांक खुबश्यो गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो मेळना. लोकांक सादें पार्किंग करतले जाल्यार पार्किंगाची वेवस्था थंय सारकी ना. पार्किंगाचे एरियेक काळोख अंधकार आसा. थंयसर फोंडकुलां पडलेलीं आसा. थंयसर कोण कोणाक पळयना. हें पयलीं जाग्यार घालात. बेश्टेच बाबड्या त्या गाड्याकारांचेर आर्म धरून ते कोणाचो तरी स्वार्थ सादपाचो प्रयत्न तुमी जो करतात तो बंद जावपाक जाय. आतां हे जे दुसरें येयलें, हे दुसरें नोटिफिकेशन म्हणटा कितें? विथ रेफरन्स टू अबाव नोट, इट इज टू ब्रिंग टू योर कायंड नोटीस टू ऑल द इन्चार्जीस ऑफ डिफरंट वॉर्ड्स, सेक्शन्स, ऑफिसर्स, कॅज्युअल्टी, फार्मसी, सगळ्यांक म्हणटा तो की ते नोट जो काडलेलो, हो नोट जो काडलेलो तो स्टँड्स
विथड्रॉन विथ इमिजिएट इफेक्ट. कित्याक? वाय? दोनूय सायनी डॉक्टर काकोडकरान केल्या. हो उदय काल कित्याक जालो आनी ह्या नोटिफिकेशनाचो अस्त आयज कित्याक जालो हें सांगपाची गोंयच्या जनतेक सांगपाची गरज आसा. वाय? कित्याक? कितें जालें? कितें जादू जालो? कितें चमत्कार जालो? खंयसून प्रेशर येयलो? कित्याक प्रेशर येयलो हें सांगचें. कांय मिडिया भावांनी हें नोटिफिकेशन येयल्या उपरांत तांकां अजाप दिसलें. तेंच्यांनी विचारलें, फोन केलो, जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आनी एक तेंचे उक्ताडार येयलें, तें मराठीन आसा. GMC आणि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकच्या बाहेरील गाड्यावरील जिन्नस व खाण्याबाबतचा जो नोट अंतर्गत होता तो लोकांसाठी नव्हता. तो अंतर्गत नोट कोणीतरी समाज माध्यमावर व्हायरल केला. आम्ही तो आदेश मागे घेत आहोत. GMC नोडल अधिकारी डॉक्टर उदय काकोडकर. हो कितें म्हणटा? तो अंतर्गत नोट म्हणजे कितें? इंटरनल मॅटर. म्हणजे हे आतां भारतीय जनता पार्टीचो जो अध्यक्ष आसूंक शकता. जेन्ना आरोग्य आमकां दिसता की हें सरकार गोंयकारांच्या आरोग्या खातीर आरोग्याचेर खेळटा. हें सरकार गोंयान जे बारीक बारीक धंदो करता, बारीक बारीक जे गाडेवाले आसा तेंच्या पोटार मारपाचें काम करता, असली षडयंत्रां रचून करपाचें काम करता. हें स्पश्ट तरेन ह्या नोटिफिकेशनांतल्यान दिश्टी पडटा. दोतोरान सांगचें पडटलें की पयलें नोटिफिकेशन हो नोट तो तुजो इंटरनल जावं जावं एक्सटर्नल जावं, पण हो कित्याक काडलो, खंयच्या आधाराचेर काडलो. आनी मागीर आयज अचकीत आमी प्रेस कॉन्फरन्स आसा अशें मिडियाक सांगल्या उपरांत तुमकां हें फाटीं कित्याक घेवचें पडलें हेचें स्पश्टीकरण दोतोरान दिवचें. दोतोर एक बरो मनीस, दोतोर काकोडकार हो एक जबाबदार मनीस, पण सद्या तो कळसुत्री बावले जाला अशें आमकां हेतूनसून दिश्टी पडटा. बरो मनीस, बरो दोतोर, पण आयज सगळेच कडेन आमी पळयता गोंयभर ह्या सरकारच्या अंडर जे काम करपी जे अधिकारी आसा ते आपणाचो अधिकार सोडून जे मंत्री सांगता तेचेर काम करता आनी त्रासान पडटा. सो अधिकाऱ्यांक एक आमी उलो मारता की ह्या मंत्री जे आमदार आसा, जे सरकारान जे मुख्यमंत्री आसा जावं इतर कोण आसा, पार्टीचे अध्यक्ष आसात, तांकां बळी पडो नाकात. तुमचें काम खंबीरपणान रावन करात. जे कायद्यान बसता, जे कायदो सांगता, जे सगळ्या गोंयकारांक फायद्याचें आसा तेंच करा. नाजाल्यार हे इंटरनल मॅटर म्हणटले आनी खापर हें तुमचेरूच फोडटले. पळय आतां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा जे पेशंट वयता, पेशंटाचे गोंयकार बारीक बारीक जे आमचे धंदो करता, GMCन जे चलता कॅन्टीन, सोड्याक सुवान सगळे वाचता, सगळे ते कोणाक लिपोवपाचें, ते ओपन धंदो करता थंय न्हू. ते आमकां कांय, तांकां बिंदस जाता काय जायना, पूण आमकां दुबाव ह्या बारीक आमच्या गोंयकारांचे जे कितलींशींच वर्सां ते धंदो करता तांकां लायसनूय आहा पंचायतीचें, तांकां परमिशन आसा. बरो व्हडलो गोंदळ जाल्लो फाटल्या वर्सांनी, तांकां आतां थंय जागो दिल्लो आसा.